नमस्कार. सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं. कोंकणी वाचन विश्वाच्या या कार्यावळीक हांव वैदेही झारापकर तुमकां मना काळजांतल्यान येवकारता. आयच्या या चर्चे सत्राक आमकां मानीस म्हूण लेखक आनी अनुवादक श्री चेतन आचार्य, सहाय्यक प्राध्यापक गोरख शिरसाट आनी अनुवादक स्नेहा सबनीस उलोवपी म्हूण लाभल्यात. कोंकणी आमची मायभास आणि आमच्या मायभाषेच्या खऱ्या क्रिस्तकायचे दर्शन तिच्या साहित्यात जाता. कोंकणीक लाभिल्ले नामनेचे कवी, गायक, लेखक हे एके तरेन आमच्या भाषेक मेळिल्ले वरदानच. तांच्या वावरा खातर आयज कोंकणीक भारतात उंचेल्या तेंगशेर मानाचे स्थान प्राप्त जाले. अशाच एका म्हान लेखका बद्दल आयज आमी चर्चा करतली. ते लेखक आसात सर्गेस्त श्री मनोहरराय सरदेसाय. मनोहरराय सरदेसाय हांचो जन्म 18 जानेवारी 1925 ह्या वर्सा जाल्लो. मनोहरबाब शॉर्ट स्टोरी रायटर लक्ष्मणराव सरदेसाय हांचे सुपुत्र. तांचे पुराय भुरगेपण तरेकवार पुस्तकांनी घेरिल्ले. तांणी भुरगेपणा साकूनच लिखाणाक सुरवात केल्ली. तांणी खुबशीं पदां, काव्यां, प्रवचनां, नाटकां ऑल इंडिया रेडिओ पणजी गोंय तशेंच पुण्या आनी मुंबय दूरदर्शनार वितरायल्ल्यो. मनोहरबाब कोंकणी, मराठी, पोर्तुगीज आनी फ्रेंच भाशेंत आपलें लिखाण करताले. ते साहित्य अकादेमीचे वांगडी आसले. कोंकणी साहित्यात तांचो भोव मोलादीक वांटो. आयज हॉलार पडल्या कुडीन, गोंया तुज्या मोगा खातीर, जायात जागे, जायो जुयो, पिसोळी अश्यो नामनेच्यो कविता तांणी रचल्यात. तशेंच खुबशे फ्रेंच साहित्य कोंकणीत तांणी अणकारीत केला. तशेंच कोंकणी बाल साहित्यात मनोहर बाबाचो खूब मोलाचो वांटो आसा. तांची बालकवनां आयजूय भुरग्यांच्या ओंठार घोळटात. कोंकणी भाशा मंडळाचे बाल साहित्य जेन्ना निर्माण केल्ले तेन्ना खासा करून मनोहरराय सरदेसाय हांच्या कवितेचो आस्पाव तातूंत केल्लो. तांच्या वावराची दखल घेवन फ्रेंच सरकारान तांकां मानाची सुवात दिली. मनोहर बाबाक साहित्य तशेंच शैक्षणीक मळार साबार पुरस्कार फावो जाल्यात. तांच्या पिसोळी ह्या कविता संग्रहाक साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळ्ळा. ते जरी आमचे मदीं नासले तरी तांचे अस्तित्व तांणी बरयल्ल्या साहित्याच्या रुपात सदांच आमच्या वांगडा आसतलें. तांचे साहित्य खासा करून तांच्यो कविता आमच्या काळजांत आयजूय आसात. तांची कांय काव्यां खूब कमी उतरांनी आमकां खूब कितें सांगून गेली. तांच्या ह्या काव्यांविशीं आमकां आनीकूय म्हायती दिवपाक हांव स्नेहा सबनीस हाका पयल्या सुवातेर आपयता. स्नेहा सबनीस हाणें MA इंग्लिश LLB केला. सध्या ते केप्यां सरकारी महाविद्यालयात MA कोंकणी शिकयतात. गोंय सरकारच्या राजभास संचालनालयात ते अनुवादक म्हणून काम करतात. कोंकणी भाशा मंडळ गोंयचे ते जोड सचीव. कोंकणी भाशा मंडळा खातीर ताणें काणयांची पुस्तकां अनुवादीत केल्यात. मंडळाच्या ऑनलायन कोंकणी शब्दकोश, शिक्षणीक आनी हेर ऑनलायन साहित्य टिमीचे ते वांगडी आसात. ध्यास कोंकणी संकेतथळ, कोंकणी सुविचार ह्या उपक्रमांचे ते एक संस्थापक वांगडी. भांगरभूंय दिसाळ्याचेर ताचे ललित लेख उजवाडाक घाल्यात. हांव मागता स्नेहा सबनीस हाचे लागीं की ताणें आपलें उलोवप सुरू करचें. देव बरें करूं वैदय. या उपक्रमा खातीर म्हाका आपोवणें दिल्ले खातीर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. सुरवातेक एकूच सुचोवणी की वैदेहीन सांगतना म्हणलें की हांव केप्यां महाविद्यालयान कोंकणी MA शिकयता म्हणून. ते शिकयना, हांव शिकता थंय. आनी ताचोच शिकता म्हणटकच आमकां मनोहर बाबांच्यो कविताय शिकच्यो पडटा कविता पेपरा खातीर. हांव जितलें कितें शिकलां ताच्याच आदाराचेर ह्या विशयाचेर हांव हांगा उलयतलें. म्हाका विशय मेळ्ळा तो मनोहर राय सरदेसाय हांच्यो अल्पाक्षरी कविता. विशयाक हात घालचे पयलीं वैदेहीन थोडक्या भितर मनोहर राय सरदेसाय हांची वळख करून दिल्ली आसा. तांचेच कांय हेर साहित्य आमी पयलीं पळोवया आनी मागीर अल्पाक्षरी कविता आनी अल्पाक्षरी कविता विशीं
आणि उपरांत मनोहर बाबांच्यो अल्पाक्षरी कविता पळोवया. मनोहरराय सरदेसाय हांचो जल्म 18 जानेवारी 1925 ह्या दिसा पणजे जालो. आमी तांकां चड करून कवी म्हणून वळखतात, लोककवी म्हणून वळखतात. तशेंच तांणी निबंध बरयल्यात. ते एक बेस बरे अनुवादक. तांणी तांचो फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन ह्या भाशांचेर प्रभुत्व आशिल्ले ते खातीर तांणी त्या भाशेंतले साहित्य कोंकणीन हाडपाचो प्रयत्न केलो. तशेंच ते भाशा अभ्यासकय आशिल्ले. तांचे भाशे संदर्भान खूब महत्वाचो वावर आसा. त्या काळान जेन्ना ते बरयताले त्या काळान कोंकणी साहित्य पयलीं म्हळ्यार कोंकणी ही भासच न्हय असो सूर आशिल्लो आणि उपरांत साहित्यूय नाशिल्ले. सो साहित्य निर्मणीचे एक महत्वाचे काम बाकीबाब बोरकार, मनोहरराय सरदेसाय, रवी पंडित हांणी केले. आणि ते करतना जे कोंकणीन ना ते कोंकणीन हाडपाचे महत्वाचे काम मनोहरराय सरदेसाय हांणी केले. कोंकणी भास आमची माय, आमची भास आमकां जाय हो मंत्र आमकां मनोहरराय सरदेसाय हांणीच दिलो. कोंकणी लोकां मदीं कोंकणी भुये विशीं, गोंय भुये विशीं एक अस्मिताय जागोवपी म्हणटात ते मनोहरराय सरदेसाय. मनोहरराय सरदेसायक हांव एक प्रयोगशील कवी म्हणून पळयता, कारण तांणी कविता बरयतना वेगवेगळे प्रयोग केले. फक्त सुरवातेक जेन्ना आयज रे धोलार पडली बडी जी संगीतिका म्हळ्यार नाटक आणि संगीत ह्या कलांचो एक आविष्कार म्हणून येता, एकात्मक काव्यमय आविष्कार, तो प्रयोग तांणी केलो. तशेंच गोंयकारांक जागोवपी तांणी कविता बरयल्यो. 18 जून, जायात जागे. आणि फक्त कविता बरोवनूच ते थांबले ना, तांणी अणकार केलो, तांणी निबंध बरयले, भुरग्यां खातीर पुस्तकां निर्माण केली. म्हळ्यार भुरग्यांक साहित्याची गोडी लागची, कोंकणी भाशेची गोडी लागची, हाका लागून तांणी तांचे खातीर बाल साहित्य, काणयांची पुस्तकां बरयली, बाल कवनां बरयली. उपरांत तांची अल्पाक्षरी कविता आयली, ज्यो आमकां खास करून जायो जुयो आणि पिसोळी ह्या कविता संग्रहांनी मेळटा. तशेंच तांच्या हेर कांय कविता संग्रहांनी आमकां अल्पाक्षरी कविता मेळटात. आणि उपरांत तांचे म्हत्वाचे एक सदर सुनापरांत ह्या दिसाळ्याचेर चल्ले. ते सदर म्हळ्यार तिकली ह्या नांवान चलताले. अल्पाक्षरी कविता हाचो अर्थ आमी पयलीं समजून घेवया. अल्प आणि अक्षर ह्या दोन उतरांतल्यान अल्पाक्षरी हे उतर घडला. म्हळ्यार अल्प म्हळ्यारूच जाता तितले थोडे, मोजके अशे. मेजक्याच उतरांनी आणि थोड्या उतरांनी जे आपले विचार मांडटात आणि ताका काव्य रूप दितात, काव्यमय रितीन जे मांडटात, ताका आमी अल्पाक्षरी कविता अशें म्हणटात. आता अल्पाक्षरी कविता म्हणटा तेन्ना ताका वळींचे बंधन अशें दिसना, पण सहज आमी म्हणटात की 2 वळी वा 8 ते 9 वळी ह्यो अल्पाक्षरी कविता जाव येता. कारण मनोहरराय सरदेसाय हांचे जर आमी जायो जुयो आणि पिसोळी हे 2 कविता संग्रह जर घेतले जाल्यार तातूंत आमकां 2 वळींची कविता मेळटा आणि 8-9 वळींची कविता मेळटा. म्हणी, ओपारी, सुभाषिता ह्योय बी अल्पाक्षरीच कवितेचो भाग अशें आमी म्हणूं येता, कारण तातूंत काव्य आसा. जायो जुयो ह्या पुस्तकाक प्रस्तावना बरयल्या बाकीबाब बोरकार हांणी. तातूंत तांणी ह्या म्हणी, ओपारी आनी सुभाषितांचे बेस बरी देख दिल्ली आसा. अल्पाक्षरी कविता हांव जेन्ना 2 वळींची म्हणटा तेन्ना आमकां संत कवी कबीर दास हांचे दोहे मेळटा. तशेंच हायकू आनी त्रिवेणी ह्यो 3 वळींचे कवितेंचे प्रकारूय मेळटा. त्रिवेणी हो प्रकार आमकां उर्दू कवी गुलजार हांणी सुरू केल्लो मेळटा. तशेंच चारोळी ज्यो 4 वळींच्यो आसता म्हणटकच ताका चारोळी म्हणटात, तोय बी अल्पाक्षरी कवितेचोच भाग. आणि कोंकणी कवितेन आमकां अल्पाक्षरी कवितेचो भरपूर प्रयोग केल्लो मेळटा. आता मनोहरराय सरदेसाय हांच्यो आमी अल्पाक्षरी कविता पळोवया. हांवें म्हणलां तशें म्हाका तांच्यो कविता
दोन पुस्तकांनी अल्पाक्षरी मेळ्ळा. त्यो म्हळ्यार पयले म्हळ्यार जायो जुयो, दुसरे तांचे पिसोळी हो कविता संग्रह, आणि तिकली हे सदर जे सुनाप्रांत दिसाळ्याचेर चलताले. सगळ्यात पयली जायो जुयो ह्या कविता संग्रहा विशीं आमी पळोवया. तशे पयली ह्या दोन्ही कविता संग्रहांनी आणि मनोहरराय सरदेसाय हांच्यो जेन्ना आमी कविता वाचतात तेन्ना ह्यो गजाली आमकां प्रामुख्यान दिसता. एक म्हळ्यार तांकां समाजाची नाडी समजून काव्य बरोवपाक बेस बरें जमला. ताकाच लागून तांकां लोककवी म्हणटात. कारण ते तांची कविता वाचतकच एकदाच वाचली जाल्यार ती आपोआप लोकांच्या ओठार घोळटात आणि ती वाचप्यांच्या काळजाक हात घालता. कारण ताचे मुख्य कारण म्हळ्यार तांची भास सामकी सादी असता. खंयच आडखळ जायनासतना ती एका धपक्यान वाचूं येता. सोपी सुटसुटीत अशी तांची भाशा शैली आसा आनी ताकाच लागून वाचप्याक ती वाचतकच उगडासान उरता. जायो जुयो हो कविता संग्रह तांचो 1970 वर्सा प्रकाशीत जालो आणि हो कविता संग्रह तांणी आपली आवय सुंदराबाय सरदेसाय हांकां ओपला. पयलीं सांगला तशें ह्या पुस्तकाक प्रस्तावना बरोवपी आसा बाकीबाब बोरकार. प्रस्तावनेतूच बाकीबाब बोरकार हांणी स्पश्ट केला की आपल्याक ही चौरा म्हळ्यार अल्पाक्षरी कविता बरोवपाची प्रेरणा मेळ्ळी ती मनोहरराय सरदेसाय हांचे कडल्यान. आणि बाकीबाब बोरकार हांचे जे दुसरे पुस्तक आसा सासाय तातून आमकां ही चौरा वाचूंक मेळटात. 2 ते 8 वळींनी जिविताचो सार सांगपी अश्यो अल्पाक्षरी कविता ह्या जायो जुयो ह्या पुस्तकान आमकां वाचूंक मेळटात. आता अल्पाक्षरी कविता म्हणटकच आमी फक्त खंय तरी यमक जुळयले, ताका एक लय दिलो आणि कविता बरयली अशें जायना. जायो जुयो वा पिसोळी कविता संग्रह वाचता तेन्ना आमकां लक्षात येता तातूंत एक कितें तरी विचार कवी मांडटा. फक्त दुसरी वा चवथी वळ चारोळे खातीर जुळयना, तर तातूंतल्यान एक संदेश मेळटा आमकां. संदेश वा जिवितान जे वायट प्रवृत्ती आसा वा सैमा विशीं एक संदेश लेखक दिता. बाकीबाब बोरकार हांणी प्रस्तावनेन आनी एक गजाल म्हणल्या की जायो जुयो ह्या कविता संग्रहांतल्या कवितांक सुभाषितांची एक कळा आसा. आता सुभाषित म्हळ्यार एक जिविताच्या अणभवाचो अर्क आसा तातूंत. म्हळ्यारच मनोहरराय सरदेसाय कितले परिपक्व कवी आशिल्ले हे तांच्या ह्या कविता वरवीं आमकां दिसून येता. आणि आपले अणभव तांणी ह्या कविता वरवीं मांडल्यात. हो प्रकार भायल्यान दिसता सोपो, पूण अणभव पिकल्या बगर आणि काव्याच्या रोसान थपथपल्या बगर ताका फावो ती सूत्र शक्ती येना आणि तशी ती आयली ना जाल्यार धाडावन पिकयल्ल्या फळा भाशेन ताची गत जाता, ताची गत आसा. माफ करात. बाकीबाब बोरकार हांची ही उतरां जी आमकां जायो जुयो पुस्तकाच्या प्रस्तावनेन मेळटा. म्हळ्यारच अणभव म्हत्वाचो. अणभव आसा जाल्यारूच खंय तरी त्या काव्याक म्हत्व येता आणि लोकांच्या वा वाचकाच्या काळजाक जावपाक शकता. ना जाल्यार ती धाडोवन बडोवन केल्ले ते काव्य जाता. माधवबाब बोरकार कवी जे जाणी 18 जून ह्या पुस्तका खातीर जाची दुसरी आवृत्ती गोवा कोंकणी अकादेमीन काडिल्ली, ताच्या शेवटाक तांणी समीक्षा केल्या आणि तातूंत तांणी म्हणला की मनोहरराय सरदेसाय हे अणभव आशिल्ले कवी आणि तांच्या कवितेंतल्यान जायत्या कवींनी प्रेरणा घेवन कविता बरयल्यो. पूण प्रेरणा घेवन बरयल्यो पूण त्यो खंय तरी तितल्या पुरत्योच जाल्यो. म्हळ्यार ज्यो मनोहरराय सरदेसाय सांगताले वा मांडटाले त्या अर्थाचे वा तितलो खोल अर्थ तांच्या कवितांनी मेळना जालो. तशेंच ते आनी म्हणटा की माफ करात,
मनोहरराय सरदेसाईन आपल्या कवितांनी भारताचे दायज म्हणला, गोयचे तशेंच भारतीय दायजूय म्हणला आणि ताका लागूनच ते भारतीय साहित्यीक म्हणून तांकां नामना फावो जाल्या अशें माधवबाब बोरकार हांणी म्हणला. आता ह्या कविता संग्रहातले विशय आमी पळोवया. हांवें म्हणला तशें तातूंत समाजातले बरे वायट विचार, प्रवृत्ती, वृत्ती आमकां वाचूंक मेळटा. तशेंच सैम, मोग, मनशाचे स्वभाव गुण हे विशय ह्या कवितांनी आसा. कवितेची एक देख म्हणल्यार फातोडीची फुलां, सांजवेळची गळी, धर्तरेची माती परमळान भरली. आयले उगडे वेतले उगडे, मदी हे नेसपा पासत झगडे. ही आनीक एक ह्या कविता संग्रहातली कविता. ह्यो कविता वाचता तेन्ना म्हाका सगळ्यान पयलीं खंय तरी संत कवी कबीरदास, रुमी ह्या कवींचो उगडास जाता, जे अणभवान परिपक्व आशिल्ले आनी तांकां खबर आसा की आमी ह्या संवसारान जगता तेन्ना आमकां सगळे मेळोवचेशें दिसता, पूण शेवटाक आमी आयल्या तशेंच वतले काय आमकां हांगा जे आमी कितें कमयलां ते काय वयर व्हरपाक मेळना. त्याच खंय तरी अर्थाची ही कविता दिसता. आनीक एक कविता आसा, हांसतल्याचे दात दिसतले, दात नासलेले कशे हांसतले. हांगा मनोहरराय सरदेसाईन म्हणीचो वापर केल्लो दिसता, हांसतल्याचे दात दिसतले. म्हळ्यारच भारतीय गोंयचो जो लोकवेद आसा तांचो ह्या कविता कवीचेर प्रभाव आशिल्लो हे आमकां दिसता. दुसरो कविता संग्रह आसा पिसोळी, जाका तांकां केंद्रीय साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जालो आणि ताचे उपरांत तांचे बापूय लक्ष्मणराव सरदेसाय हांकां पुरस्कार फावो जालो. म्हळ्यार बापूय पूत दोगूय साहित्यीक, पूण पुताक पयली साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जालो आणि मागीर बापायक फावो जालो. हो कविता संग्रह 1978 वर्सा प्रकाशीत जालो. ह्या कविता संग्रहात आमकां 122 सुमार अल्पाक्षरी कविता मेळटा. जाल्यार जायो जुयो ह्या कविता संग्रहान सुमार 100 कविता आसा. हो कविता संग्रह तांणी आजो राघव वागळो हांकां अर्पण केला. ह्या कविता संग्रहातल्यो कांय देखी पळोवया. पावस पडल्यार म्हणटात विटयले, पावस उडल्यार म्हणटात फटयले. आता हांगा ते भाषेचे अभ्यासक म्हणटात तेन्ना ताची एक बेस बरी देख हांगा ह्या कवितेन मेळटा. तांकां शब्दांकडे खेळपाक बेस बरे जमताले. तशेंच मेजके शब्द आणि पहिली वळ आणि तिसरी वळ आमी जर पळयली जाल्यार तातूंत फक्त एक वर्ण बदलला तांणी, पडल्यारचो प आणि उडल्यारचो उ, आणि दुसरे वळेन आणि चौथे वळेनूय तशेंच केला. विटयलेचे वी आणि फटयलेचे फ, इतलोच बदल केला. ते खातीर ही कविता एकदा वाचता तेन्ना याद उरपाक सामकी सोपी जाता. आनीक एक देख म्हळ्यार गिरेस्ताची आवय म्हणटा पोरान कांयच खावंक ना, गरीबाची आवय म्हणटा पोराक कांयच खावंक ना. हांगाय बी शब्द मेजकेच वापरल्या आणि याद हांगा विभक्तीचोय वापर मनोहरराय सरदेसाय हांणी केल्लो दिसता. पोरान आणि पोराक. सैमाच्यो जेन्ना कविता म्हणटा वा पर्यावरणाचे रक्षण करचे, पर्यावरणाचे राखण करचे, तुका सवडी जाय घरान पांजरो लाव नाका, पोरसांत झाडां लाय. ही तिनूच वळींची कविता, पूण आमकां सोंपेपणान सांगता पर्यावरण जर आमकां सांबाळपाक जाय जाल्यार आमकां झाडां जाय. आता ह्या दोन्ही पुस्तकांनी आमकां लिपी जर आमी पळयतले जाल्यार देवनागरी आणि रोमी ह्या दोन्ही लिपयांनी तांची कवनां बरयल्ली आसा. मनोहरराय सरदेसाय हांची आमकां विशेषताय हांगा कळटा. तांकां कोंकणी भास ही एकच भास आवडटाली
तांकां लिपयेचो भेद खंयच करपाचो नाशिल्लो. सगळ्यो लिपयो एकूच कोंकणी भाशेच्योच हे तांणी स्विकारिल्ले आनी तेच खंय तरी ते आपल्या पुस्तकांतल्यान मांडटाले. ताकाच लागून तांच्या दोनूय पुस्तकांनी म्हळ्यार पिसोळे आनी जायो जुयो ह्या दोनूय पुस्तकांनी आमकां देवनागरी तशेंच रोमी लिपयेन बरयल्ले मेळटा. खंय तरी हो जो लिपीचो भेद वा लिपी वाद जाता ताचो तो मिटोवपा खातीर वा पूल बांदपा खातीरचो हो यत्न दिसता. जायो जुयो आनी पिसोळी ह्या दोनूय कविता संग्रहांचे माताळे जर आमी पळयले जाल्यार जायो जुयो ह्यो फुलां सामक्यो ल्हान आसता, नाजूक आसता, पण तांचो वास सामको घमघमीत सगळे कडेन परमळ फाकयता. तश्योच ह्यो मनोहरराय सरदेसाय हांच्यो कविता आसा. पिसोळी हो कविता संग्रह तसोच ताचें नांव पिसोळी म्हणटकच त्यो सामक्यो सोबीत आनी नाजूक जायो जुयो वरीच आनी तांकां पळयतकच खंय तरी मनाक शांती मेळटा, थाकाय मेळटा. कविता संग्रहांतल्यो कविता वाचतकूय आमकां धादोस बरें दिसता, बरें दिसता वाचतकच. तिकली हो तांचो सदर, हे सदर चलताले सुनाप्रांत ह्या दिसाळ्याचेर 16 जानेवारी 2004 वर्सा सावन तांणी हे सदर बरोवपाक सुरवात केली आनी तातूंत मोग, खोस, भुयेचो प्रेम, विनोद, मर्म, मनशाची वृत्ती अशे विशय तांणी हाताळ्ळे. आता तिकली सदर काय तांच्या ह्या कवितांचो आस्पाव सगळो बाजार आनी ह्या पुस्तकांत मेळटा, पूण त्यो खंय तरी संग्रहीत अशे कविता संग्रह ना. पूण डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर हांचो साहित्यधारा ह्या पुस्तकांत जो सोद वावर आसा तातूंत कांय कविता वाचूंक मेळटा आनी ह्या सोद वावरान हनुमंत चोपडेकर म्हणटात, जिणेन साद्या सुद्या प्रसंगांतल्यान वा अणभवांतल्यान तातूंतल्या अर्थाचे आनी मर्माचे दर्शन आमकां घडयला. अशा स्वरुपाच्यो ह्यो कविता आसा. आनी म्हाका याद आसा सुनाप्रांत दिसाळ्याचेर ही तिकली वाचपा खातीर आमी जेन्ना हांव भुरगें आशिल्लें तेन्ना आमी रावतालीं ह्या तिकली सदरा खातीर. तशेंच कितलेशेच जाण हे तिकली सदर वाचपाक रावताले. म्हळ्यार भारतीय परंपरेन तिकलेक म्हत्व आसा, तशेंच ह्या सुनाप्रांत दिसाळ्यान तिकलेक खूब म्हत्व आशिल्लें. कवितेचे आनीक एक उदकांत पेंवचे बुडचे न्हय, मोगान चलचे पडचे न्हय. ही कविता पिसोळी ह्या कविता संग्रहांतली मोगाची एक कविता म्हणूं येता आमच्यान, जे आमी सदांच खंय तरी फकाणांनी म्हणटात, अरे वाय डीड यू फेल इन लव्ह, यू शूड रायज इन लव्ह. तशाच खंय तरी अर्थाची ही आसा की मोगान चलचे पडचे न्हय म्हणून. हेर पुस्तकांचो हांवें उल्लेख केल्लो तो म्हळ्यार 18 जून कविता संग्रह, जो 2007 वर्सा गोवा कोंकणी अकादमीन परत काडलो. तातूंत किटी 1975, किसरा आनी हरयाळी ह्या 3 भागांनी आमकां अल्पाक्षरी कविता वाचूंक मेळटा. तशेंच 2016 वर्सा तांच्या मरणा उपरांत जो पुस्तक आयलें सगळो बाजार गोवा कोंकणी अकादमीन काडलें, तातूंतय किसरा ह्या भागान आमकां तांच्यो कविता वाचूंक मेळटात. इतल्याचेर हांव थांबतां. म्हाका हांगा उलोवपाची संद दिल्ले खातीर सगळ्यांक देव बरें करूं. कोणाचे प्रश्न आसल्यार मागीर विचारूं येता. देव बरें करूं बाय स्नेहा. डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांच्या कविता संग्रहांतले अल्पशस्त्र कविताचेर तुवें उलोवप केल्लें आसा. खूब सुंदर सादरीकरण जाल्लें आसा. तुका परबी. परत एकदा तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयच्या कार्यावळीचे दुसरे वांटेकार जावन आसा बाब गौरव शिरसाट. हांची थोडक्यान वळख करून दितना बाब गौरव सावड्ड्या रावपी. तांचे साबार कथा, कविता, लेख हे प्रकार जाग, सुनाप्रांतांत आनी भांगरभूंय ह्या नेमाळ्यान प्रकाशीत जाल्यात.
ज्ञानपीठ संस्थेचे नया ज्ञानोदय या नेमाळ्यान कोंकणी कवितेचो हिंदी अणकार प्रकाशित झाला. 2013 वर्साक केंद्रीय साहित्य अकादमीच्या वतीन कोंकणी युवा कवी म्हणून कोलकाता हांगा जाल्ल्या ऑल इंडिया यंग रायटर्स मीट या कार्यावळीत कविता सादरीकरण केला. 2016 वर्साक अमृतालय हांगा ऑल इंडिया यंग रायटर्स फेस्टिवल या कार्यावळीत कविता सादरीकरण केला. तांणी 40 वयर पथनाटकाचे लेखक आणि सादरीकरण केला. साबार सर्तींनी कथा आणि पथनाटक तांकां राजपावंड्यार वयर इनामां फावो जाल्यात आणि सध्या तांचो कोंकणींतल्यान PhD खातीर सोद वावर चालू आसा. आयज ते ज्येष्ठ साहित्यीक डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांच्या सुर्त दिवपी आणि बंडाच्यो कवितांचेर चर्चा करतले. तर हांव मागता बाब गौरगा कडेन की तांणी उलोवपाक सुरवात करची. सगळ्यांक नमस्कार आणि येवकार. कोंकणी वाचन विश्वाच्या ह्या कार्यावळीन मनोहरराय यांच्या कविताचेर उलोवपाची म्हाका संदी दिल्या खातीर आयोजकांचो वैतीच उपकार मानता. मनोहरराय सरदेसाय हांच्या संदर्भांतल्यान जेन्ना विशयाचेर चर्चा जाली म्हाजे कडेन तेन्ना विद्रोहाच्यो कविता असो विशय म्हाजे कडेन आयलो. तातूंत तांच्या मूळ स्वभावाक धरून विद्रोहाच्यो कविता तश्यो तांच्यांनी अश्यो व्यापक स्वरुपान अश्यो बरोवना, पूण तांचे कांय संकेत म्हाका कांय कवितांनी सापडटात. हांवें 4 पुस्तकां संदर्भात घेतल्या, जातून गोंया तुज्या मोगा खातीर, सगळो बाजार, जायात जागे आनी 18 जून. सो ह्या पुस्तकांनी म्हाका सादारणशे विद्रोही कविता म्हणचो ना, पूण स्फूर्त दिवपी वा खंय तरी बंडाच्यो कविता अशा स्वरुपाच्यो कांय कविता सापडल्या. सो तांचेर थोडीशी हांव चर्चा सुरू करता आनी ज्यो लांब कविता आसा तांचो थोडोच भाग वाचतलो. ज्यो म्हाका सादारणश्यो मोठ्यो मेळ्ळ्या त्या कवितांचें पुराय वाचन करून तांच्या थोडोसो संदर्भांचो अभ्यास तुमच्या मुखार मांडपाचो प्रयत्न करतलो. सगळ्यात पयली जायात जागे. आता जायात जागे कोंकणीतली एक गाजलेली अशा प्रकारची कविता, जे कवितेन आयज मेरेन खूब स्फूर्त दिवपाचें काम केलां, अशी उर्जा दिवपाचें काम केलां. ही कविता ज्या काळार बरयली त्या काळार खंय तरी कोंकणी समाजाक एकठांय हाडून जागे करपाची गरज आशिल्ली. जो समाज खंय तरी जाती वेवस्थे भितर पुर्तुगेजांच्या शासना सकयल वा खंय तरी सालाजाराच्या कायद्यांच्या सकयल जे व्यक्ती स्वातंत्र्य आसा तेका खंय तरी विसरलेलो, ते जागे करून दिवपाक अशा खुबशा अर्थांनी ही कविता मांडलेली आसा. कवितेची थोडी कडवी वाचता, मागीर फुडलो मुद्दो घेता. जायात जागे. शेतकारांनो जायात जागे, जाणकारांनो गांवकारांनो जायात जागे, जायात जागे. दोंगुल्लेचेर देवली वता, घोंटेची धडली भुतां. सोरपा बिले बिळांत गेले, गुगमाचे फुटले दोळे. पोरसांतल्यो कोंबयो व्हरूंक सवकल्ले नश्टे काळे. उयेल मारीत रानांत गेले, उरफाटेच हुमकळून कोनशांनी न्हिदले पाखे. जायात जागे, जायात जागे. कविता खूप लांब आसा, निमाणे कडव्याचेर येता. कळमेल्ले सगळे पास पडल्या तुटून विस्कुटून. तुमचे आज मेकळे हात पाटयो चिरे तासपाचे. नवे देवूळ बांदपाचे, तरणे पुणून उक्त्या भुजार मळब लेगीत पेलपाचे. वांगडा जियात, वांगडा भोवात, वांगडा गायात, वावर करात. कापसावरी लोहू जातले संसाराचे दुखावजे. जायात जागे, जायात जागे. परक्याले कप्याळे, कोनशेल्ले घाणयारे. भिरकटावून दिवपाचे आज तुम्ही तुमच्या हातान नशिबाचे विणीचे धागे. जायात जागे, जायात जागे. म्हणजे ही कविता कोंकणी समाजात आणि खास करून कोंकणी समाजातल्या कष्टकरी वर्गाक उलो मारता. आणि कष्टकरी वर्गाक उलो मारतना तांच्या वावराचो हांगा संदर्भ येता, तांच्या शेतकामाचो हांगा संदर्भ येता, त्यांच्या वेगवेगळ्या पारंपारीक व्यवसायाचो संदर्भ येता. आणि हे व्यवसाय घेऊन तुमकां जर उणाकपणाची भावना सुद्धा जर आसा, ती उणाकपणाची भावना पयस उडया आणि त्याच तुमच्या पारंपारीक वावराचो अभिमान बाळगात, असोय बेग हांगासर तो सगळ्या एकूण कोंकणी समाजाक संदेश दितना पळोवपाक मेळटा. ही कविता खंय तरी हांव म्हणटलो बंडाची भास उलयता.
वा अभिमानान आनी स्वाभिमानान जगपाची भास उलयता. ज्या जाग्यार विद्रोह म्हणचो ना पूण खंय तरी स्फूर्त दिता, अशा प्रकारची कविता आसा. फुडें म्हाका आनीक कविता मेळटा जी कोंकणी समाजांतल्या एका अशा घटकाक हात घालता जो घटक आज मेरेन खुबशा प्रमाणात उपेक्षीत उरलेलो, जाच्या संदर्भान कोंकणी साहित्यात ह्या प्रकारचो व्हडलोसो विचार जालो ना. काळांतरान तो रवी पंडिताच्या कवितांनी पळोवपाक मेळटा. तो घटक म्हणजे गावडो, जाका जाणे गांव वसयलो तो गावडो, वा जो हांगासर सगळ्या प्रकारची स्थलांतरणां जावच्या पयलींचो पयलीं स्थायीक आशिल्लो तो गावडो, जेणे गांवाची उदकाची वेवस्था, शिंपणावळ वेवस्था वा एकूण शेती वेवस्था जेणे सुदारली वा जिका तेणे आकार दिलो असो गावडो. ह्या गावड्याच्या संदर्भात एक कविता मेळटा म्हाका, जातून मनोहरबाब म्हणटात, गावडो हांव, कुणबी हांव, माड हांव, पिपळ हांव, म्हजी पाळां आनी मुळां खोल भुंयेंत रोयल्या गा. 1000 वर्सां पिराय म्हजी तरी हाता पांयांक घटाय, दुदा सागरा तीर्थ पियोन तरणेपण राखलां हांवें. दर्यांतल्यान आयला हांव, मळबांतल्यान देंवला हांव, जमनींतल्यान फुटला हांव, लाख खेपो कापलो तरी उज्या कोंब फुलतलो. उजवाडाचो दूत हांव, सुर्याचो पूत हांव, नखेत्राचें सपन हांव, म्हज्या हाडांत आनी मासांत सुर्याचो व्हांवतो उजो, जीण म्हजी वीज गा. आता ह्या कवितेंतल्यान तो गावड्या समाजातल्या जो कष्टकरी वर्ग आसा त्या वर्गातल्या मातये कडेन जोडलेल्या ह्या एका घटकाचो खंय तरी विचार करता. ह्या विचारांतल्यान तो गावड्याच्या एकूण वावराची तुस्तूच करिना, तेजे तो चित्रण करता. तो चित्रण करतना म्हणटा, गावडो हांव, कुणबी हांव, माड हांव, पिपळ हांव, म्हजी पाळां आनी मुळां खोल भुंयेंत रोयल्या गा. म्हणजे आयज सुद्धा जर गोंयच्या समाजाचो बारीक अभ्यास करीत जाल्यार एकूण हो एकूच समाज आमकां असो मेळटा, खास करून कुळमी आनी गावडो, जो मातये कडेन जोडलेलो आसा, जेचे पोट भरपाचें साधन मातये कडल्यान सुरू जाता, मातये कडल्यान सोंपता. तितून शेत लावपाचे आयले, तितून वांयगण करपाचे आयले, तातूंत माळार चडपाचें काम आयलें, तितून झाडां साकळपाचें काम आयलें, तितून दोंगरांचेर वेगवेगळ्या प्रकारची पिकावळ लावपाचें काम आयलें. आनी ही सगळीं कामां करपाक जे बळगें जाय पडटा, जे शारिरीक जी घटसाण जाय पडटा ती ह्या गावड्याच्या आंगान आसा, हें तो समाजाक दाखोवन दिता. तातूंतल्यान दर्यांतल्यान आयला हांव, मळबांतल्यान देंवला हांव, जमनींतल्यान फुटला हांव, लाख खेपो कापलो तरी उज्या कोंब फुलतलो. म्हणजे जरी आपणाक कितल्याय तरांनी काबार करपाचो प्रयत्न केलो, वा कितल्याय तरांनी आपणाक सोंपोवपाचो प्रयत्न केलो, वा कितल्याशा तरांनी आपल्याचेर अन्याय करपाचो प्रयत्न केलो, जाल्यार धर्तरेच्या पुराय मुळांतल्यान आयिल्लो आसा हांव, आपणाक तशें सोंपोवप कोणाक सोंपें जावचें ना. गावड्या समाजाचो आवाज जावपाचें काम हांगासर मनोहरबाब करता. आनी एका अशा काळार ज्या काळार कोंकणी साहित्य खंय तरी आकार घेवपाक लागलेलें, आनी ज्या काळार सगळ्याच बहुजन समाजाचो आवाज कोंकणी काव्यान येवपाक जाय आशिल्लो, अशा काळार तो गावड्याचो आवाज कोंकणी समाजान कोंकणी कवितेन हाडटा. आनी कोंकणी कवितेक एका अर्थान हांव म्हणटलो विशयाची व्यापकताय दिता. एका अर्थान तो कोंकणी कवितेक वेगळे वेगळे आयाम दिता, की फक्त तुस्त करपाक, तूं म्हाका बरो म्हण, हांव तुका बरो म्हणटा, तूं म्हजी फाट थापटी, हांव तुजी फाट थापटिता, अशा संकल्पनेच्या बरो पयस वचून तो संघर्शमय जीण जगपी गावड्याच्या जिणेक हात घालता आनी ही कविता बरयता. फुडें आमकां आनीक कविता मेळटा जी मातशी म्हाका तातूंत विद्रोहाची सुत्रां थोडी सापडटात. ती कविता म्हणजे चलात परते. आता चलात परते म्हणटात त्या कवितेचो माथाळोच इतलो सुचक आसा आनी इतलो तातूंतल्यान तेज्या मनांतलो उमाळो सांगपी आसा. तो कसो सांगता तो पळोवया. रगत चाटलेले पांय तुमगेले, भुयेर ना आमचे थारचे, आयले वाटेन चलात परते, गुलाम ना आमी जावचे. सो ही कविता सरळपणान थोडेशे विद्रोहाचे संकेत दिता. आनी मनोहरबाबाची कविता आसतना एक मुद्दो सदांच म्हाका आवडटा, तो आपली आत्म अभिव्यक्ती करपाक सामाजीक आशयाची कविता केन्नाच बरयना, की म्हाका दिसता अशा अर्थान तो कविता केन्नाच बरयना. तर तेजी कविता खूब प्रमाणान एकूण समाजाचो आवाज जावन येता. तितून हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान सगळे समाज आयले. अशा सगळ्या समाजांचो आवाज जावन तो उलोवपाचो प्रयत्न करता. आनी ताका लागून खंय तरी आमकां एक गजाल कळटा, की गुलाम ना आमी जावचे म्हणटा तो. ह्या आमी उतराचो संदर्भ म्हाका खूब महत्वाचो. हांगासर तो आमी म्हणटा तेन्ना एकूण समाजाची अभिव्यक्ती जावन जे कोण आमचे शासन करपाक आयले तांकां खंय तरी आव्हान दिता. पोरणे भुयेच्या तरण्या रक्तांत जीण नवी सळसळटा, वेगळेपणाचे हीण आमगेले होमकुंड जावन पेट्टा.
उज्यांत नश्टे बेत तुमगेले जळ्या बगर रावचे ना. हांगा तो त्यांची किती दयना जातली ती हांगासर तो सांगता. एक विद्रोहाचो संदर्भ दिवपी एक ल्हानशें म्हाका वाक्य मेळटा ते मुद्दम म्हाका सांगचे दिसता हांगासर. भेस आमगेले हजारो आसून एक आमचो हावेस, मत्तां आमची वेगळी आसून एक आमगेलो देश. 100 भासो जरी उलयले एकूच उत्तर आमचे, आयले वाटेन चलात परते, गुलाम ना आमी जावचे. म्हणजे हांगासर तुज्या पोटतिडकीन ते सांगता. आनी तो भेस आमगेले हजार आसून एक आमचो हावेस हो म्हाका दिसता एकूण जर आमी मनोरायाची कविता पळयली तेज्या कवितेन एक मुद्दो जो आसा, एक संदर्भ जो आसा तो सगळे एक व्यापक आसा, तो चडशा कवितेन सापडटा. तो म्हणजे हिंदू क्रिस्तांव समाज, आमची जात, आमचे धर्म, आमचो भेस जरी वेगळो आसलो आमी सगळे एक आसा. सो एक आसपाचो मुद्दो तेंच्या कवितेन सदांच वाचप्याक आपलो कसो दिसता. आनी ती एकचाराची भावना जी आसा जितूंतल्यान शौर्याचो एक उदय जाता, जातूंतल्यान खंय तरी एकचाराचो एक जो संदर्भ आसा तो वाचप्याक मेळटा. तो तांच्या कवितेन सदांच म्हाका आवडटा. पातकी तुमचे एक पावल खिळोच काळजांत रोमता, दोंगर दर्या एक जावन आयज तिडकून तुमकां सांगता, स्वतंत्रतेचे निशाण आमचे तुमचे मुखार ना नेमचे, आयले वटेन चलात परते, गुलाम ना आमी जावचे. हांगासर तो परतूय तें सांगता की तुम्ही कितले जरी प्रयत्न केले, तुम्ही जरी आमचेर अन्याय करपाचो प्रयत्न केलो, दर्या आनी दोंगर जे जे आयज गोंयची राखण करता, एके वटेन दर्या आसा एक वटेन दोंगर आसा, हेंची जी शक्त आसा, हेंचे जे बळगे आसा ते बळगे आमच्या आंगान हाडून सुद्दां आमी तुमकां हाडोवपाचो प्रयत्न करतले. सो अशा प्रकारचो एक आशय ह्या कवितेन सापडटा. आता तेच्याच बरोबर म्हाका आनीक कविता मेळटा, ही चड व्हडली आसा, तिचो फक्त आशय सांगता आनी फुडल्या कवितेचेर वयता. आग्वादाच्या शिवा तुवें. आता आग्वादाच्या शिवा तुवें जेन्ना राम मनोहर लोहियाक आग्वाद धरून बंद केल्लो तेन्ना एक गोंयकार म्हणून तांकां तो उलो मारता आनी तांच्या शौर्याचें तांणी जें कार्य केलें गोंया खातीर भाशण बंदीच्या विरोधान, ज्या जाग्यार कोणूच भाशण दिवपाक तयार नाशिल्लो अशा जाग्यार 18 जुनाक तो मडगांवां येवन हेजें भाशण करता. भाशण बंदीच्या विरोधान आनी सागराच्या कायद्याच्या विरोधान जेन्ना तो भाशण करता तेन्ना तेका व्हरून आग्वादाक बंद करता आनी तेका तो आग्वादाचो शिव म्हणटा. आनी ताका तो कसल्या उतरांनी तेजो तुस्त तोखणाय तेजी करता ती पळोवया. आग्वादाच्या शिवा तुवें आमकां हाडली जाग, सुलतानाक सांगले आमी गोंयचे धनी, सगळे आमी उठून चलूंक लाग. ह्याय कथेन कवितेन म्हाका माफ करा, खंय तरी विद्रोहाचो आनी बंडाचो सूर आयकोंक येता. ज्या प्रकारचे बंड सामुहीक नजरेन गोंयान जावपाक जाय आशिल्ले, ज्या बंडाची कीट राम मनोहर लोहियान पेटयली, ती समाजा मेरेन कोंकणींतल्यान कशी पावतली हेजी जतनाय आनी हेजी सामाजीक जाणविकाय मनोरयाक आशिल्ली ती आमकां ह्या वळींनी दिश्टी पडटा. सळसळी झाडां पानां पाखां फुटून उडली मना, पांचव्या चार गोंयच्या रानांत रक्ताच्या कणा कणांत पेटलो तांबडो राग. म्हणजे हांगासर तो जे तरेन मनोरयाची जो विचार आशिल्लो भाशणांतलो, तो भाशणांतलो विचार एकूण समश्टी भितर कसो पसरलो, एकूण गोंयच्या सैमा भितर आनी गोंयच्या एकूण दर एका मनशा भितर कसो पसरलो तेजें वर्णन करीत तो फुडें वयता. कवितेच्या समजा शेवटाचेर वता, कशी कविता सोंपयता तो पळोवया. जाणी शेतांत घाम ओतून कणसां केली होल्डून, ताल जाणी भाटांत जीव ओपून, हाडले रुपाक आमचे नाल्ल, माळा तोडून काडल्यो पेणी, आंग दोडून खणल्यो खणी, तांकां तुवें सांगचें आज येतलें आतां तुमचें राज, आग्वादाच्या शिवा तुवें हाडली आमकां जाग, ह्याच हातान लाय रे आतां फायची नवी आग. म्हणजे हांगासर तो एकूण समाजातल्या दर एका घटकाक सांगता, जे भशेन बाकीबाब आपल्या कवितेन येतलो भार म्हणटा, तुजेरूय येतलो म्हाजेरूय येतलो म्हणटा तो, अशा प्रकारच्या त्या सिंह गर्जनेचो जो नाद आसा तो नाद आयज म्हणटा तो आमच्या सगळ्या भितर भरसला आनी तितून मार चामार गावडो कुळमी असो कांयच फरक ना. समाजातल्या तळागाळातल्या सगळ्या बहुजन समाजातल्या घटकां मदल्यान तो आवाज येतलो आनी ह्या पुर्तुगेज सत्तेंतल्यान गोंयाक मेकळे करतलो असो हांगासर एक तो मुद्दो सांगता. आनी त्या आग्वादाच्या शिवाची तो तुस्तान तोखणाय करपाक आनी तेजी गर्जना जी आसा ती आपल्या कवितेंतल्यान मांडपाक खंयच चुकना. फुडलो म्हाका जो संदर्भ मेळटा तो माफ करा 18 जून पुस्तकाचो. 18 जुनान तो हांव येतलो ही कविता हांगासर दिता. ही कविता म्हाका चड प्रमाणान स्फूर्तदिणी अशा प्रकारची कविता मेळटा आनी थोडोसो बंडाचो तिका एक सूर मेळटा आमकां. हांव येतलो सोडवणेचो बावटो घेवन,
युद्धाचे शिंग फुकीत तकली हातार घेऊन येतलो, कुराड घेऊन हांव येतलो, त्रिशूळ घेऊन हांव येतलो, दुष्टांचे भेंड म्हणूक वज्र घेऊन हांव येतलो, जावन वाव येतलो हांव, किटकेतलो काडूंक जाळ, वीज चाबूक कडकडायत, हत्यार बसून हांव येतलो, हुवारावरी हांव येतलो, गिळीत झाडां आनी पानां दर्यावरी लाडा घुसळायत, फेणेर पिंजायत हांव येतलो, काळ जावन हांव येतलो, कडकडायत मळब जमीन रक्ताचे तेल जाळीत प्रलय जावन हांव येतलो. म्हणजे हांगासर तो कोंकणी भाशेची हांगा तांक दाखोवन दिता की कोंकणीन खंय तरी समाजाक जाग हाडपाची जे काव्य निर्माण जावंक शकता तेजो हांगा तो पुरावो दिता. आनी एकूण समाजान 1955 बरयल्ली कविता, ज्या काळार गोंयच्या मुक्तीचो संग्राम तेंगशेर पावपाक लागलेलो, एकूण गोंय पेटपाक लागलेले, अशा वेळार आपूण पुर्तुगेज सत्तेचेर कोण जावन पेटोवन वयतलो, एक इंगळो जावन पेटोवन वयतलो, जो एकूण ह्या पुर्तुगेज सत्तेक काबार करतलो, तांकां नश्ट करतलो. जे अन्याय तेणी आमचेर इतली वर्सां केल्या तितल्याच पोटतिडकीन आपूण त्या अन्यायाचो प्रतिकार करतलो, असो एक खंय तरी मेसेज हांगा दिवपाचो प्रयत्न करता. पेटोय उजो ह्या कवितेन म्हाका खुबश्या प्रमाणान विद्रोहाचे संदर्भ कांय सापडटात. जिविताचेर सावट घालूंक काळखाचो आयला हात, आडांग्याची भुतां आतां भाकड्या पांयान माफ करा नाचत येतात, काचवेल्ल्या तुझ्या मनार शिवर घालूंक कर्णाचो पेटय उजो, उमाशेची जिबली काळी चंद्रिमाक गिळीत वेता, वस्त वस्त ल्हेवत येता, जिले भितर राखीसांचो आयकूं येता पिसो हासो, पेटय उजो बिळां आतां जावन जागी सरसरतात, फुसफुसतात, रुखां आडून पाचवे दोळे काजूल अशे लिकलिकतात, नितळ तुझ्या तरण्या आंगार फुलता काटो भिरांतेचो पेटय उजो सुक्या तणाक पेटय उजो, भितरेपणाक काळखाच्या कणाक पेटय उजो, आळसायेतून कर्तुपाचो भिरांतेतून धिटायेचो, काळखातून उजवाडाचो मार्ग तुजो पेटय उजो. चेतना जी असता, जी मानवी चेतना मनशा कडेन जोडटा, ती चेतना जागोवपाचें काम म्हाका दिसता खास करून एका मनशाची न्ही सामाजीक चेतना जागोवपाचें काम मनोरा कवितेन केल्लें दिश्टी पडटा. सामाजीक चेतना जागोवपाचें वा ती उर्जा जागोवपाचें काम पेटय उजो कवितेन केल्लें दिश्टी पडटा. मुजरत कविता वाचून पळोवची, तातूंतल्या उतरांचो खेळ पळोवचो, तातूंतल्या खंय तरी समाजाक जाग हाडपी संदर्भाचो मुद्दम ह्या कवितेचेर अभ्यास जावचो. तो म्हाका खास करून सांगचें दिसता. पेटय उजो सुक्या तणाक पेटय उजो, भितरेपणाक काळखाच्या कणाक पेटय उजो, आळसायेतून कर्तुपाचो भिरांतेतून धिटायेचो, काळखातून उजवाडाचो मार्ग तुजो पेटय उजो. म्हणजे खंय तरी अज्ञाना कडल्यान उजवाडा खातीर तुका जर वाट साधपाक जायी जाल्यार तुवें एक काम करचें पडटलें, तुज्या मनान चेतनेचो उजो पेटोवचो पडटलो, ज्ञान मेळोवपाचो उजो पेटोवचो पडटलो, आनी एकूण भोंवतणीक प्रकाशमय करपाचो उजो तुवें पेटोवचो पडटलो, असो संदेश ह्या कवितेंतल्यान गेल्लो आमकां दिश्टी पडटा. ताचे फुडें आनीक कविता ल्हानशी घेता जी म्हाका खूब आवडली. उदक लेगीत जाल्लें रगत आनी रगत जाल्लें हून, भावा तुका याद आसा 18 जून, बंदखणीचे दुखेस्त चिरे नवे आशेन धडधडले, फिरग्याले मस्ते बनेर थरथरले, समजले वावजडीत वेतले म्हणून पिजून, भावा तुका याद आसा 18 जून, मंगळारचो आसलो दीस, पावस नेटान पडटालो, आम्या मुळांत कुणब्या पोर कुडकुडत रडटालो, लोखणाचो आयलो पुरूस, खंय साकून कोणाक खबर, तुज्या शिवा उल्यान गेली आमची भुजां शिवशिवन. ही कविता खंय तरी 18 जुनाक जें कितें घडलें तेजें एक सुंदर अशें इतिहासीक चित्रण करपी आसा. जर इतिहासाचो अभ्यास करपाक जाल्यार म्हाका ह्या कवितेंतल्यान करचो. 18 जुनाक गोंयच्या पुराय समाजान कितें वातावरण पसरलेलें आनी लोह्याच्या एका भाशणान 18 जून पावस पडलेलो आसतना सुद्दां कशे तरेन पेटयलो तेजी देख आमकां ह्या कवितेंतल्यान खूबच सुंदर पद्दतीन दिश्टी पडटा. कितले अशे आयले गेले 18 जून, आम्या मुळान कुडकुडटा कुणब्याचो पोर अजून, मळबाचो माटो मोडून कुपां फोडून गडगडून, जोगलां झगझगून, दडकेवरी लोटून फुटून, येव दी परत 18 जून, भावा तुका याद आसा त्या दिसा उगडासान, हड्डे म्हजे पेट्टा अजून, भावा तुका याद आसा 18 जून. म्हणजे हांगासर तो म्हणटा जोगलां झगझगून, दडकेवरी लोटून फुटून, येव दी परत 18 जून. म्हणजे जेन्ना गोंयकाराची अन्याय जातलो, जेन्ना अशा प्रकारची आमची लोकशाय जेन्ना धोक्यान वतली वा व्यक्ती स्वातंत्र्य जेन्ना धोक्यान वतले, तेन्नाच परत लोहिया येवचो ना. येता त्या काळांतल्या समाजा मदल्यान कोणे तरी लोहिया जावन परत एकदां 18 जून हाडचो पडटलो. अशे तरेन तो 18 जुनाचो संदर्भ फक्त 18 जुनाक सोंपलो अशे तरेन ही कविता बरयना, जाल्यार 18 जुनाचो संदर्भ जो आसा तो एकूण कोंकणी समाजा भितर केन्नाय ताणें तो 18 जून हाडचो. ज्या वेळार अन्याय जाता तेन्ना ताणें तो 18 जून परत आमच्या भितर जागो करचो, असो तो लोहियाचो संदर्भ घेवन कोंकणी समाजांतल्या दर एका पेट्ट्या काळजाच्या पेट्ट्या रक्ताच्या तरणाट्याक उलो मारता. अशे तरेचो एक संदर्भ हांगा सापडटा. फुडें 2च कविता घेता आनी विशय सोंपयता.
गोंया तुज्या मोगा खातीर म्हाका एक सुंदर कविता दिता, ती आसा उठरे पुता. तिजो जो माथाळो आसा तो माथाळो हांगासर आमकां खूब प्रमाणान कवितेचो आशय सांगून वता. कुपान तोंड केलें काळें दोंगरा येदी आयली दारां, वीज राक्षीण दात किल्लून मळबाची फुडी दारां. घराक तुज्या लागला उजवा उठरे पुता, उखल पांय 7 दर्या पलतडी मारता हुयेल आवय भूंय. वाशा दारा जालो गोबर, वंट्यांची पडली माती, बुडकुल्यांच्यो फुटल्यो कोयल्यो काळा लामण दिव्या भोंवतणी. कावथ्या रोपां जालो धुवर, दूद सागरा सुकली साय. मांडवीची आटली तुका, सोसो दुर्गा जाली लाय. उठरे पुता उखल पांय, जगार कित्याक मागता भीक, माय भयेचे काळीज फुटून बंडाचे आयले पीक. ह्या कवितेचे वर्स आसा 1957. फ्रांसाक रावून बरयल्ली कविता. म्हाका दिसता ह्या कवितेन त्या चडशा कवितांनी ज्यो गोंय मुक्तीच्या पयलीं ज्यो बरयल्या त्या कवितांची जी पोटतिडक आसा वा गोंया खातीर जो मोग आसा तेचे फाटलें एकमेव कारण म्हाका दिसता तो गोंयच्या मातये कडल्यान पयस उरलेलो. आनी त्या काळार आपली भूंय हांगासर त्रासान पडल्या, आपली भूंय हांगासर परकी सत्तेतळा खंय तरी शोशण सहन करता. आपलो दुसरो भाव हिंदू क्रिस्तांव गोंयकार जो आसा तो खंय तरी शोशण सहन करता. तेका लागून हांगासर मनोहर राय फ्रांसाक रावून सुद्दां जो आपलो तळमळो आसा तो ह्या कवितेंतल्यान उक्तायता. आनी गोंयच्या सगळ्या धर्मांतल्या युवा जाणट्या सगळ्यांक तो उलो मारता आनी तांकां सांगता, उठ रे पुता तुजी भूंय त्रासान पडल्या. 7 समुंदरा पयसल्यान म्हणटा आपणाक हांगासर म्हणटा ते जाणवता. आनी ती जाणविकाय तो सामाजीक जाणीवेच्या पातळीचेर वचून खंय तरी त्या कवितेंतल्यान मांडपाचो प्रयत्न करता. आनी ही उठ रे पुता म्हणटना तो पुता फक्त एका आवयच्या पुताक सांगना, जाल्यार गोंय भुंयेच्या पुताक जेणे 1957 वर्सा काळाचो संदर्भ हांगा मेळटा म्हाका की 1957 काळांनी बरयल्ल्या कारणान खंय तरी जे बंड जाले, जी गोंय मुक्तीची चळवळ जाली ती हांगा सामकी तेंगशेर पावपाक लागलेली. आनी ती तेंगशे वयली चळवळ फाल्यां सोंपोवपा खातीर नव्या आनी तरण्या रक्ताची गरज आशिल्ली. तेन्ना तो ह्या नव्या आनी तरण्या रक्ताक उलो मारता आनी सांगता तुजी भूंय त्रासान पडल्या, तिका वाटावपा खातीर उठ रे पुता. एक निमाणी कविता घेता जे कवितेचो संदर्भ हांगा मुद्दम म्हाका दिवचो दिसता. ती कविता म्हणजे सत्याग्रही. आता ही जी कविता आसा पळय तातूंत तो म्हणटा, धीट आमचे पावल ताट आमची मान, क्रांतीची ज्योत पेटोवंक आमचे प्राण. तरसादीच्या दुर्गा आडून जुलमांची तांबडी नदर, चोयता आसा छडयांच्या निठुरपणाक. तुबकांचो सांगात आसा आमचे पासत उक्ते मुखार, वळखीचे लोखणादार क्रांतीची ज्योत पेटोवंक आमचे प्राण. चिंतना मोनी किरणात जावन उजवाडाचे जातले उतर, आमचे हावेस चिड्डचे नाद बंदखणीचे निबर फातर. हड्ड्यातली मोडां आमी जागयतले हाडां हाडांत, मरण आनी जिवीत आमी जोखला सदांच एका जोखान. क्रांतीची ज्योत पेटोवंक आमचे प्राण. निमाणे कडवे घेता, लांब जाती मातशी. सुर्या हसत आयलो तरी काळोख कसो थांबतलो, स्वार्थाचे हळशिकेंत पांय कसो बुडलो. धव्या फुल्ल मोगरे कळ्यार रक्ता थेंब उडलो, सपनांचो करंड कसो कवडी मोलाक विकलो. दोंगरा येदे आसपाचे ते इतले कशे ल्हान, धीट आमचे पावल ताट आमची मान, क्रांतीची ज्योत पेटोवंक आमचे प्राण. हांगासर सत्याग्रही जे आसा, जेंका तेंच्यांनी आपल्या काळान पळयल्ले, जे सत्याग्रही गोंया खातीर झुजले, ज्या सत्याग्रहींनी पुर्तुगेजां कडल्यान खंय तरी बंदखण जी आसा ती बंदखण अणभवली आनी गोंया खातीर आपले प्राण सुद्दां जाणी सोंपयले, अशा सत्याग्रह्यांच्या मनाची व्यथा जी आसा ती हांगा तो मांडटा. आनी एकूण सत्याग्रह्यांची जी मानसिकता आसा गोंया खातीर तिका तो उर्बा दिवपाक ही अशा प्रकारची सत्याग्रही कविता बरयता. सत्याग्रहींचे एक चित्रण तो आमच्या मुखार ह्या कवितेंतल्यान करता. आनी एकूण गोंय मेकळें जावच्या पयलींच्या काळाचो जो आढावो आसा, जितून म्हाका क्रांती, खंय तरी विद्रोह आनी खूब प्रमाणान बंड आनी स्फूर्त जी आसा असो मंत्र दिवपाची कविता आसा पळय, ती कविता म्हाका ह्या संदर्भाक हांगा मेळटा. सो ह्या इतल्या 7-8 कवितेच्या संदर्भांतल्यान हांवें मनोहर रायाच्या कवितेंतले बंड स्फूर्तीचो विशय जो आसा तो मांडपाचो प्रयत्न केला. सो सोंपयतना परत एकदां आयोजकांचो उपकारी एका व्हडल्या विशयाक हांवें खंय तरी म्हाज्या पद्दतीन ल्हान उतरांनी मांडपाचो प्रयत्न केला. फुडें केन्ना परत संद मेळ्ळी जाल्यार हाजेर आनीक विस्तारान चर्चा करपाची संद हांव मुद्दम घेतलो. म्हाका आपोवणे दिल्ल्या बद्दल आनी उलोवपाची संद दिल्ल्या बद्दल आयोजकांचो उपकारी. देव बरें करूं. देव बरें करूं. बाब गौरव, साधू सुंदर जाल्ले आसा. तुमची आवड आणि म्हायती साहित्याचेर आज प्रत्यक्षाक तुमच्या सादरीकरण आसपाक मेळिल्ली आसा. तुमकां खूब बरी. आता आमच्या मुखार येता बाब चेतन आचार्य. चेतन सराची वळख करून दितना, चेतन सर कोंकणी भाशा मंडळाचे आदले अध्यक्ष,
तांच्या अध्यक्षाखाला मंडळान एक नवी उंचाय गाठल्या. बाल साहित्य आणि शैक्षणिक साहित्याचे मळार मंडळान तांच्या फुडारपणाखाला भरवीत काम केला. ते स्वतः एक लेखक आणि तांची बाल साहित्याचेर पुस्तकां उजवाडा आयल्या. त्या भायर कविता वैचारीक लेख बरयतना अणकाराच्या मळार ते सातत्यान काम करतात. एक उत्कृष्ट कार्यकर्तो म्हणून तांची वळख आसा. कोंकणी भाषा मंडळाच्या विद्याभवन कोंकणी शाळेचे ते सध्या अध्यक्ष आसात. त्या भायर काणकोण वाठारांतल्या निराकार शिक्षण संस्था, ओंकार स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब, सिटी ट्रस्ट या वेगवेगळ्या संस्थेच्या मार्फत तांचे काम चालू आसा. आयज ते ज्येष्ठ साहित्यिक डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांच्या बाल कवितेचेर उलोवप करतले. तर हांव मागता चेतन सरा कडेन की तांणी उलोवपाक सुरवात करची. नमस्कार. गोरख सरान हांगा मातसो चेव वाडला. तो कसो तरेन कडे काडून म्हणजे उलोवप सुरू करचें ह्या हातून भितर हांव आसा. म्हजो विशय दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांचे बाल साहित्य. ह्या विशयाचे उलयतना हांवें बुकमार्कान उजवाडिल्ले बेब्याचे काजार, शेख पब्लिशर्सांनी उजवाडिल्ली गूढ गितां हाचे भाग 1 ते 3, कोंकणी भाशा मंडळान उजवाडायिल्ले कुकुली कवनां आनी म्हज्या वाचनात आयिल्ली मनोहर बाबाली हेर पुस्तकां आनी साहित्य हाचो संदर्भ आमी घेतला. दोतोर मनोहरराय सरदेसायचो उल्लेख करतना मुखार मनोहर बाब असो करपाची हांव मेकळीक घेता. मनोहर बाबाची लेखन शैली वेगळी, तांचे उलोवप लेगीत कवीत कशें. जाणी तांकां पळयला आनी तांचे उलोवप आयकलां ते म्हजे कडेन सहमत जातले. मनोहर बाबान जेन्ना बाल साहित्य रचलें त्या वेळाचेर कोंकणीत लिखीत बाल साहित्य नाशिल्लें अशें म्हणल्यार जाता किंवा ती अतिताय जावची ना. म्हळ्यार कांय थोड्या लेखकांनी किंवा साहित्यकारांनी बाल साहित्य त्या वेळाचेर बरयल्लें. मनोहर बाब हांचो भाशीक अभ्यास दाखोवपा सारको. म्हळ्यार कोंकणी, मराठी, हिंदी वांगडाच इंग्लीश, फ्रेंच, जर्मन, स्पॅनिश, पोर्तुगीज ह्या सारख्या युरोपियन भासांचेर लेगीत तांचें प्रभुत्व आशिल्लें. तांचे भासांचे धाटणे विशींचे गिन्यान, तांचे प्रगल्भ वाचन, साहित्या संबंधीचे विचार, तांचे चिंतन तांच्या साहित्यांत दिसता. तांचे लागीं शब्दसंचय भरपूर आशिल्ल्यान तांकां केन्ना शब्द सोदचे पडले ना. तांच्या कवितांतलो मिटर हालिल्लो दिसना. साहित्यकाराक भाशेची जाण आसप आनी ताचो अभ्यास आसप खूब गरजेचें आसता. कोंकणी बाल साहित्यांत तांच्या योगदानाची दखल घेतले बगर कोंकणी बाल साहित्याचेर उलोवपाक जावचें ना. मनोहर बाब बरयताले त्या काळांत भारतांतल्या चडशा भासांतलें बाल साहित्य हें भुरग्यांक उपदेश करपा खातीरच आसतालें. पूण तो प्रभाव मनोहर बाबांचेर जाल्लो दिसना. तांणी रचिल्लें बाल साहित्य फक्त भुरग्यांच्या मनोरंजना खातीर आसा, उपदेश करपी ना, देखून तें अजवळ जावपाक पावलें. तांच्या साहित्यांत भुरग्यांच्या संवसारांतल्यो वस्तू दिसतात, देखून भुरगीं तांचे कडेन चड संबंद लावपाक शकतात. ज्या गजालींचे भुरग्यांक सदांच कौतूक आसता त्यो गजाली तांच्या साहित्यांत दिसतात. बेबो हें भुरग्यांचेच तशेंच तांचें आवडटें जनावर अशें दिसता. तांचें हळडुवो ताल्ल बेबो शेतां मेरेन उबो हें गीत एका काळार आनी आयजय बी भुरग्यांच्या तोंडार खूब कळटा. तांणीच एक उगडा सांगिल्लें याद जाता. ते एकदां इश्टागेर गेल्ले तेन्ना ल्हान भुरग्यान तांचे खातीर दार उगडलें आनी आवयक सांगलें, हळडुवो ताल्ल बेबो आयला. ही घटना सांगून ताणें आपल्या ते दिसा साहित्यांतलो सर्वोच्च पुरस्कार फावो जाल्ल्याचें सांगिल्लें. तांचें बेब्याचे काजार हें पुस्तक म्हणल्यार एक कवन काणी. हे 2012 वर्सा ते भायर पडटकीर बुकवर्मान उजवाडाक हाडला.
काणी कवन रुपांत सांगपाची कळाशी तांकां आशिल्ली. जशी कोंकणी भितर विजयाबाई सरमळकार हांची बी कांय काणयो कवन रुपान आसात. ह्या कवन काणयेंत मनोहरबाबान साळका तळ्यांतल्या जुवान बेब्यांच्या काजराचें वर्णन केलां. हे करतना भुरग्यांक आवडत्रांचो खेळ ताणें घडोवन ल्हान भुरग्यांक आवडपी उतरांचो खेळ ताणें घडोवन हाडलो. भुरग्यांक कवनांत परत परत उतरां आवडटात. तांचें मनोहरबाबान आशिल्लें. देखीक घारशे बेबे, तिरशे बेबे, गिड्डे बेबे, खड्डे बेबे, कुड्डे बेबे, भेड्डे बेबे, चेपटे बेबे, बिबटे बेबे अशा वर्णनांनी भुरगीं ते तरेचे बेबे दोळ्यामुखार हाडून आनंद घेतातच. त्याच बरोबर ते म्हणटनाय तांकां टंग ट्विस्टर खेळल्याचो आनंद मेळटा. तांणी काजराचें वर्णन करतना हिंदू क्रिस्तांव संस्कृतायेचो खूब सुंदर मेळाव दाखयला. बेब्याचें काजार क्रिस्तांव रितीन जाता अशें दाखयतनाच बेबकुल्यो मात हिंदू रितीन न्हेसून आयल्यात. आबोल्यांच्यो फांतयो माळून सजल्यो बऱ्यो बेबकुल्यो साळकांच्यो साडयो न्हेसून सोल्ल्यो भायर मांडकुल्यो अशी रचना आबोल्यांच्यो फांतयो माळून सजल्यो बऱ्यो बेबकुल्यो साळकांच्यो साडयो न्हेसून सोल्ल्यो भायर मांडकुल्यो ही कवनकाणी रचना मनोहरबाबान भुरग्यांक आपली काणी पुराय दोळ्यामुखार हाडपाची संद दिल्या. भुरगीं बेबकुल्यो आबोल्यांच्यो फांतयो माळून साळकांच्यो साडयो न्हेसून कश्यो दिसतल्यो हें दोळ्यामुखार हाडपाक शकतात. तशेंच केळी पानां कापून तांणी पाचवी केल्ली कालसांवां दसणीचे ग्रावात घालून गेले बेबे उजगांवां अशा तरेचे ग्रावात म्हळ्यार टाय दसणीचे ग्रावात घालून गेले बेबे उजगांवां ह्या सारकी कडवी रचून भुरग्यांक बेबे कशे मजेशीर दिसतले हाची कल्पना करपाक तांणी वाव दिला. भुरग्यांक साहित्य वाचपाक दितना तातूंतल्या लिखाणाची कल्पना करपाक दिवन ताचो आनंद घेवपाक दिवप हो भुरग्यांच्या साहित्यांतलो म्हत्वाचो गुण मनोहरबाबान जपला अशें म्हाका दिसता. मनोहरबाबान हें कवन बरयतना गोंयचो भूगोलीक नकाशोय नदरे मुखार दवरला. म्हळ्यार मांडवीचे देगेर रावपी बेब्याचे काजार उजगांवां जाता आनी सगळे बेबे वांटेकार जावपाक व्हड्यांतल्यान उजगांवां वतात. म्हळ्यार मांडवी न्हंय उजगांवांतल्यान व्हांवन मागीर ती पणजे पावता हें भौगोलीक हें त्या हातूंतल्यान सहज दिसून वता. गोड गोड गितां हे 3 भागांत उजवाडाक आयिल्ले बडबड गितां जाले. हातूंतली जायती बडबड गितां पूर्व प्राथमीक शाळांनी आपल्या अभ्यासक्रमांत आसपावन घेतल्यात. सामक्याच ल्हान भुरग्यांक उतर फुट्टना घडची म्हणून दाखोवन कांय उतरां तांचे कडल्यान म्हणून घेवपाक शकतात अशी कांय बडबड गितां ह्या झेल्यांनी आसात. म्हणल्यार भा भा भाकरी सा सा साय बा बा बाबू जा जा जाय ही सारखी कवनां वा उड उड कावळ्या उड 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 बुड बुड बांगड्या बुड 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 धांव धांव पाडका धांव 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 बुकल्या आमगेर राव 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 परत परत आयिल्ली उतरां एकतरेचो नाद तयार करतात आनी जो भुरग्यांक आवडटा. उड उड कावळ्या इतलेंच म्हणल्यार भुरगे सहज उड उड कावळ्या उड 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 हें सहज म्हणून वता आनी ताचो आनंद घेत त्या कवनांत भरसून वता. मनोहरबाबाची कवनां भुरग्यांक सदांच दिसपी गजालींचेर आसतात. म्हणल्यार तांच्या कवनांनी बिलू म्हळ्यार माजर, हुंदीर, कावळो, चिमणी, गाय, पाडू, कुतू म्हळ्यार सुणें, कोलो, बेबो, माकड, मेमे म्हळ्यार नुस्तें, खावपाचे पदार्थ देखीक भाकरी, सान्नां, लाडू हांचे सारके गजाली आनी जनावरां येतात. तांच्या वांगडा भुरग्यांनी चित्रांनी आनी टीव्हीर पळयल्लो कांगारू आनी गोरिलाय बी येता. कांगारू रे कांगारू नाका ताका धरू
ताच्या बोल्सांत बसला पळय ताचो धाकटो पोरू. हे जावं किंवा एक असलो गोरिल्ला तो गेलो बंगाला, आपल्या 12 पोरां खातीर हाडले 13 रसगुल्ला. अशे तरेचे सुरेख कवनां तांणी रचल्यात. मनोहरबाबाक बाल साहित्यांत कसलोच विशय अस्पृश्य दिसलो ना. म्हळ्यार कसलो विशय येवचो हाचे परसय तो कसो येवचो हे म्हत्वाचें आसता. हॅलो हॅलो कोण कोण कोण, नंबर कितलो 452. कोणा जाय कोणा जाय, कोण जाय कोण जाय, कोण जाय सांग, आयकूंक येना परतून सांग. दोळ्या मुखार दिसपी जनावरांचो सुंदर उपेग मनोहरबाबान आपल्या कवनांनी केला. मुये बाये खंय गे गेलेली, पसरकारान हाडल्या सकल हाडूंक गेलेली. किंवा माकडाची पोरां करतात खूब, माकडीण म्हणटा चूप चूप चूप. असल्या कवनांनी मनोहरबाब भुरग्याच्या दोळ्या मुखार दृश्य उबी करतात. माकड बोळ घालपाक लागतकच भुरगीं सहज एक कवनां म्हणत रावतात. आमी भुरग्यांक खोटें उलोवपाक जायना म्हूण शिकयतात. पूण खोटें उलोवप म्हळ्यार घडूंक नाशिल्ली गजाल आपल्या कल्पकतायेन घडल्या अशी करून सांगप. ल्हान भुरग्यांक कसलेंय करपाक नजो तें काम करतना जर धरत जाल्यार तांचें स्पश्टीकरण आयकुपाक मजा येता. त्या वेळार तांच्या कल्पकतायेन तांकां सुचिल्लें स्पश्टीकरण ती जशी सांगतात तशाच तरेचें स्पश्टीकरण मनोहरबाब आपल्या कवनांनी हाडलां. जशें दुधाची साय बिलून खातकच बिलूक विचारल्यार बिलू सांगता, बिलू बाय कोणें खाली साय, म्हाका बाबा खबर ना हांव गेल्लें कुस्मणा. किंवा नुस्तें खावपाक दोपून राविल्ल्या माजराक विचारल्यार माजर सांगता, बिलू बाय खंय गो आशिल्लें, मामान तुज्या हाडला मेमे राखूंक बशिल्लें. तशेंच तांकां एखादें मनोहरबाबाक तशेंच गांवच्या नांवाचो कवनांनी उपेग करून खेळपाची कलाय बी सादिल्ली. नाना आमचो नेवरेचो, हाडटा भोबो साकरेचो, मावशी आमची नाणसाची, धोणसा करता पणसाची, आजो आमचो बेतलाचो, दांसार करता नातलांचो, आजी आमची तिस्काची, कातार करता पास्काची. हे जावन किंवा मडगांवच्यान हाडले मूज म्हापसा साकून गडनेला, उसगांवच्या पुला खाला जमले बेबे बेपकुला. हे जावन लोटलेचो लाडू तो म्हजो साडू, सावयचो साजो तो म्हजो आजो, शिरगांवचो शाणो तो म्हजो मेणो, रासयचो रामा तो म्हजो मामा. हे तरेचे. किंवा हुंदरा रे हुंदरा बीळ म्हजे चांदरा, चानये गे चानये घर म्हजे पाळी, शिल्ले गे शिल्ले शिल्लो गेला खोल्ले, बैला रे बैला भाव तुजो आयला. ह्या सारखी कवनां मनोहरबाबान बाल साहित्या भितर हाडली. खरें बाल साहित्य खंयचें अशें जर कोणें विचारलें जाल्यार हांव म्हणून ज्या साहित्याचो भुरगीं ते जाणटी मेरेनची सगळीं आपल्या आपल्या कुवतीनुसार आस्वाद घेवन आनंद घेवपाक शकतात तें बरें बाल साहित्य. तें भुरग्या खातीर बरयल्लें आसलें तरी जाणटी ताची वेगळी मजा घेवपाक शकतात. मनोहरबाबान जाणट्या खातीर म्हणजे साहित्य रचना तातूंत कितलेशेंच साहित्य बरें बाल साहित्य अशें म्हजें मत. जे उदोळ स्नेहाबाईन कांय कवनां वाचून दाखयलीं तातूंतली सारकी, तुका सवणी जाय दारांत पांजरे लाव नाका पोरसांत झाडां लाय. हे फक्त जाणट्या खातीर कवन उरना, तें भुरग्याचें कवन जाता. खंय भरिल्लें ताट खंय भुकेल्ले हात. किंवा हांव गेल्लो रानांत वाऱ्याक मेळूंक, वारो आयिल्लो म्हज्या घरांत पानां लागीं खेळूंक. ह्या तरेची कवनां. किंवा अशे तरेची फिलॉसॉफी की हांव म्हाकाच सोदतां तेन्ना लोक म्हणटात हो वाट चुकता. किंवा दीस धडतरी दाखयता विश्व लिपयता, रात धडतरी लिपयता विश्व दाखयता. किंवा माथ्यावेलो भार कागदार देंवयता, देखून इतल्या ल्हव पावलांनी चलता.
बुडटा बुडटा तांबडो जावन सुर्यान म्हणलें, हांवें दिल्ल्या दिसाचे तुवें कितें केलें? किंवा दीसभर जोडिल्ल्या धनाची रातची उतरां करता, म्हजी तिजोरी भरता. गिरेस्ताची आवय म्हणटा, पोरान कांयच खावंक ना. गरीबाची आवय म्हणटा, पोराक कांयच खावंक ना. फक्त एक अक्षर बदलून इतलें व्हडलें तत्वगिन्यान सांगपाची काळशी फकत मनोहरबाबाकच आशिल्ली. मनोहरबाब म्हणटाले, उतर म्हळ्यार ठीक, ते मुदयेत घट्ट बसपाक जाय. तांचें हें म्हणणें म्हणपा फाटलो एक उद्देश आसतालो. जें ठीक मुदयेत बसता तें जगतलो जाल्यार तुजे कडेन खूब थिकां आसची पडटली. खूब थिकां आसची पडटली म्हणल्यारच तुमचो शब्दसंग्रह वाडयात, तुमचे कवीत गिरेस्त जातले. मनोहरबाब जेन्ना उलयतालो तेन्ना ते कविता कशीच आसताली. आनीक तांकां उलोवप एक पर्वणी आसताली, म्हळ्यार एक फेस्त आसतालें तांचें उलोवप आयकप. आनीक तांची कितल्योश्योच आनीकय कवना आमी देख म्हणून घेवपा जाता, पूण वेळ कमी आशिल्ल्यान हांव हांगा थांबतां. आयज म्हाका कोंकणी भाशा मंडळान मनोहरराय सरदेसायाच्या बाल साहित्याचेर उलोवपाक सांगलें. म्हणटांका दिनवासता कोंकणी भाशा मंडळान संद दिल्ल्यान हांव मनोहर बाबाक परत एक फावट मेळपाक पावलां. देखून आयोजकांचे देव बरें करूं. देव बरें करूं चेतन सर. तुमचे सादरीकरण खूप प्रभावीत आशिल्ले, सरळ तशेंच सुंदर. आणि बाल साहित्या विशीं जेन्ना कोणी उलयता तेन्ना नकळत सगळ्यांचे भुरगेपणाच्यो यादी दोळ्या मुखार येतात. आणि आयज तशेंच जालें अशें म्हणल्यार हरकत ना. बाल साहित्या विशीं सगळ्यात म्हत्वाचें आसता ते भुरग्यांचें मन रिजोवपाचें, जे खूप कठीण आसता. आणि जेन्ना एक लेखक ते करपाक यशस्वी जाता तेन्ना खंय तरी त्या लेखकाची जैत जाता अशें म्हणूं येता. परत एकदा तुमकां सगळ्यांक परबी. आयच्या कार्यावळींत वांटेकार जाल्ल्या उलोवप्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आणि मुखार ह्या साहित्याचेर म्हणा तुमच्या कडल्यान आमकां खूब कितें नवें शिकूंक घेवपाची संद मेळटली अशें हांव आस्त बाळगितां. तर इश्टानो, वेळ जाल्लो आसा. निमाणे कडेन हांव सगळ्यांक परबी भेटयता ही कार्यावळ यशस्वी केल्ल्या खातीर. तशेंच पलाश यज्ञ स्टुडिओ हांकांय देव बरें करूं आयची कार्यावळ मुखार व्हेल्ल्या खातीर. आयचे जड संयोजक बाई वैदई तुकाय दिनवास. तुवें खूप सुंदर रितीन कार्यावळीची सुत्रां सांबाळ्ळ्या खातीर परत एकदा सगळ्या वाचन मोगी आणि भाषा प्रेमीक देव बरें करूं. आणि कार्यावळ हांगाच सोंपली अशें हांव जाहीर करता. सगळ्यांक देव बरें करूं.